प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 11वा विसवोर वोड 19 ते 27 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 19 to 27। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी जायतीं जुदेकार मार्ताक आनी मारियेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक आयिल्ली। जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली। मार्तान जेजूक म्हणलें, तोमिया, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो। आनी अजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो। जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो। मार्तान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो। जेजून तिका प्रतिपाल केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच। जी कोण म्हजेर भावार दवरता ती मेली जाल्यारूय जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात ती म्हजेर भावार दवरतात ती सासणाक मरची ना। हो भावार्थ आसा म्हूण तुका? तिणें ताका म्हणलें, वय तोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू मार्ताक मेळटा ताजो भाव लाजरूस मेल्या उपरांत। भाव भयणीनो, मार्ता आनी मोरयेन जेजूक खबर धाडलेली जेन्ना जेजू बेतानी गांवांत नासलो तेन्ना, आनी ही खबर धाडलेली की लाजरस एकदम दुयेंत आहा म्हणून, ताका पिडा आहा म्हणून, तो मरणाचे तोरेर पावला म्हणून। आनी भाव भयणीनो, मार्ता आनी मोरी जेजूक बरी बरी ओंकोतालीं। जेजू तांच्या घरा वेतालो, जेवण करतालो, शिकयतालो। आनी ही खबर हें जें घडलें हेचे पयलीं जेजू मार्ताच्या आनी मोरयेच्या घरांत गेलो तेन्ना लाजरस आसलो। आनी तेन्ना जेन्ना जेजू शिकयतालो देवाचें उतर, भाव भयणीनो, मार्ता खूब काम करताली, गुणगुणटाली आनी म्हणटाली मोरी फकत आयकता, म्हाका सगळें काम दिता। आनी जेजून तिका तेन्ना सांगलेलें, तूं खूब वावरान हाय, तूं खूब गुणगुणटाय, पूण जाय तुका फकत हें उतर आयकोपाक। कित्याक मोरयेन जें थाराव घेतला देवाचें उतर आयकोपाक तें जावन आसा बरें, आनी तें कोणूच ताजे कडसून व्हरचो ना। पूण हें जें घडलेलें मोरये आनी मारयेच्या घरांत जेन्ना लाजरूस जिवो आसलो तेन्ना, पूण हे फावटी जेन्ना जेजू मार्ताक मेळटा, भाव भयणीनो, लाजरूस आतां 4 दीस आतां मेलोलो आसलो, तो फोंडान पुरून आसलोलो। आनी जेन्ना मार्ता जेजूक मेळटा, जेन्ना जेजू बेतानी गांवांत येता तेन्ना मार्ता म्हणटा, सायबा तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव केन्नाच मरचो नासलो। आनी हें खरें, जेजू ताका मरपाक दिवचो नासलो, ताका बरो करतलो आसलो। पूण आतां लाजरूस मेलोलो आसलो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना मार्तान सांगलें जेजूक, हांव जाणो की म्हजो भाव निमाण्या दिसा पुनर्जीवन जातलो, तेन्ना जेजून तिका कितें सांगलें? तिणें मार्ताक सांगलें, मार्ता, हांव जावन आसा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत। तूं म्हजेर भावार धरशी जाल्यार तूं आतां मोहिमा पळयतली। आतां तुजो भाव निमाण्या दिसा न्हय, पूण आतां पुनर्जीवन जातलो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून तिका सांगलें, मार्तान जेजूची उतरां सोत मारलीं। जेन्ना जेजून मार्ताक सांगलें, आतां भाव भयणीनो, आमकां आमच्या मनान ही वस्त धरूंक जाय की मार्ता ही घडणी घडल्या पयलीं ती गुणगुणटाली,
ती जेजूचे उतर आयकोनासली, मोरी आयकोताली, लाजरस आयकोतालो म्हाका दिसता, पूण मार्था आयकोनासले, कित्याक ते फकत आपले कामान बुडलेले, कामाच्या संवसाराच्या कामान ते गुणगुणटाले, हें सारकें ना, तें सारकें ना, मोरी म्हाका आदार करिना. पूण आतां भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ताका शिकयलें, इतले दीस जाले, म्हयने जाल्ले, आतां मार्थाचो भावार्थ वाडलेलो, आतां ताजो संबंद जेजूशी घट जाल्लो, आनी आतां जेन्ना ताजो भाव लाजरस मरोन गेल्लो, ताणें आतां जेजूच्या उतराचेर सोत मारलें. जेन्ना जेजून सांगलें, हांव जावन आसा सोत आनी जिवीत, आनी त्या उपरांत जेजून लाजरासाक पुनरुज्जीवन केलो, थंयसर फोंडा कडेन गेलो आनी लाजरासा फोंडांतलो भायर काडून ताका परतून जिवो केलो. आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आनी आयचेर शिवर्तमान आयकता, आमी आमच्या खूब कामांनी बुडल्या, आमी खूब वावरान आहात, आमी खूब गुणगुणटात, आमी खूब म्हणटा अशें जालां, तशें जालां, हें बरें ना, तें बरें ना. पूण भाव भयणीनो, आयज आमी मार्थाची देख घेवया. मार्था जेन्ना ताणें ताजी वाट जेजू बरोबर सुरवात केली, ती गुणगुणटाली, ती देवाचें उतर आयकनासली. पूण जेन्ना जेजून तिका सजवणयलें आनी जेजून तिका उतर दाखयलें आनी ती आतां जेजूची शीश जाली, तिजो भावार्थ वाडलो. आनी तिणें आतां जेन्ना आपलो भाव लाजरस मेलोलो आसलो, ताका पुनरुज्जीवन मेळपाक, तो पुनरुज्जीवन जावपाक मार्थाच्या भावार्था वरवीं ती आतां लाजरस पुनरुज्जीवन जालो. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कसली वायट परिस्थिती आसूं, आमच्या जिवितांत जे आमी सोंसता ह्या वेळार, ओ आमी म्हणटा कांयच बरें जावचें ना, आमकां आतां अशेंच सोंसपाचें पडटलें. आयज आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरया, जेजूचेर आमची चोत्राय धरया, कित्याक आमी जे जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताजेर आमी चोत्राय धरता, तो ताज्या उतराक विस्वासी. म्हणटच आमी जेन्ना जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरता, आमी जाणो भाव भयणीनो की आमच्या जिवितांत जी परिस्थिती आहा, वायट परिस्थिती, आमची कसली आमच्या वायट जिवितांत येयलां, तें पयस जातलें भावार्था वरवीं. कित्याक जेजू बरोबर आमी सदांच एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ जेजूचेर, ताच्या उतराचेर धरया आनी आयजच्यान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी आयज सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.